स्पीकर सर, स्मार्ट सिटीच्या कालूय डिस्कशन जालां आनी आयजूय पयलोच प्रश्न आसा. स्पीकर सर, स्मार्ट सिटीचें काम 2016तल्यान सुरू जाल्लें आनी आतां इन ऑक्टोबर 2023 सुमार हें काम कंप्लीट जातलें. स्पीकर सर, स्मार्ट सिटीचें काम जें आसा हें स्मार्ट सिटी मिशन हाच्या अंतर्गत जवळपास 6 एजन्सीज हें काम सगळें करता. आतां कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आनी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लिटेड ओके ह्या वेगवेगळे कडेन डिफरन्सीस जे आसा जो पर्यंत ते कंप्लीट जायना तोपर्यंत आतां फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 952.90 crores आनी कॉस्ट ऑफ द कंप्लिटेड प्रोजेक्ट्स इज 335.42 crores अशें आसा. स्पीकर सर, थोड्या कामाच्या बाबतीत काल आमच्या पणजेचो आमदार आनी मिनिस्टर मोन्सेरात हाणें सांगलें की काही कन्सल्टंटाच्यो फॉल्ट आसा आनी ताजेर आमी वर्किंग करता ते कंप्लीटूय कंप्लीट करपाक घेतलेय बी. आतां फॉर एग्जाम्पल पंपिंग स्टेशनांनी ते आमी WRD डिपार्टमेंटाच्या मार्फत बसयलां. वी आर गिवींग पर्टिक्युलरली एलोकेटींग दॅट फंड टू दॅट कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी तेज्या उपरांत डिपार्टमेंट कंप्लीट करता आनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ही स्मार्ट सिटीक सबमीट करता. फॉर एग्जाम्पल आमी आतां सिवरेज कॉर्पोरेशनाक जर काम दिल्लें आसत जाल्यार तें काम सिवरेज कॉर्पोरेशन आमकां कंप्लीट करतलें. हितूर खंय तरी म्हणजे डिफरन्स ऑफ फिगरांनी दिसता पळय एखादो दुसरो तो ताका लागून दिसता. बट वन्स आमी प्रत्येकाची युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आसा ही प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत घेता आनी वी हॅव गिवन युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तुवें मागल्या ती युटिलायझेशन सर्टिफिकेटूय दिल्या. त्या खातीर स्पीकर सर, आमी स्मार्ट सिटीच्या वतीन म्हणजे जे बरे प्रोजेक्ट जाल्या ताजेरूय उलोवपाची गरज आसा. म्हणजे आमी ध्यान सेतू तोय केलो, योगा सेतू तोय केलो. ध्यान सेतूचेर म्हाका दिसता जो लायब्ररीक कनेक्ट करता ताजेरूय एकदां वचून पळोवचें. म्हणजे एखादो दुसरो वायट जाला प्रोजेक्ट आमी तेजेरूच उलयता, बरे प्रोजेक्ट जाल्या पळय न्हू तेजेरूय उलोवचें. योग सेतू आनी बाकीचो सगळो केला पळय तेजेर अशे डिफरंट प्रोजेक्ट आसा. तुका खंयचो जर स्पेसिफीक प्रोजेक्ट जायत आनी स्पेसिफीक प्रोजेक्टाचेर जर खंयच्या व्हॅल्यू डिफरन्स आसत जाल्यार तुवें सांगचो, हांव काडून दितां.